पवित्र सक्रमितांत आसच्या मुगाळा जेजू आमी तुका वंदिता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता आमी तुजो मोग करता भाव भयणीनो वस्त तो जेजू जाका आमी देव म्हणटा वस्त तो जेजू 2000 वर्सां आदीं बेतलेहमांत जल्मलो होत तो जेजू 33 वर्सां नजरेतांत जियेलो होच तो जेजू आपल्या लोकां मदें अजापां केल्लो आनी तांकां शिकोवन दिल्लो होच तो जेजू आमचे खातीर कुर्सार मरण पावल्लो तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवंत जाल्लो आनी सर्गार चडोवन देवा बापाच्या उजव्याक बसला ह्या उंड्या रुपाकाल इतल्या व्हडा देवाक आमकां पळोवंक बाबडताची दिश्ट जाय रित्या दोळ्यांक फकत हो एक उंडो पूण आमच्या बाबडताच्या दिश्टेक हो देव देवा सपोत सर्गा संवसाराचो राय आमचो भाव आनी आमचो इश्ट ह्या आमच्या भावाक आनी इश्टाक ह्या आमच्या सुमयाक आनी देवाक परत एक पोटी आमी तकली बगावन नमस्कार करया तिन्स बोगडान त्या गवळ्यांनी जेजू बळकाक पळोवंक येतना तांच्या काळजा मनांत आसलीं तिन्स बोगडां त्या तेगरायांनी जेजू बळकाक भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार तांच्या काळजा मनांत आसलीं तांची बोगडां आमची करया आनी आमच्या देवाक जेजूक आमी आराधन करया नमस्कार करया नमस्कार करया
हेया नमस्कार करिया हेया नमस्कार करिया हेया नमस्कार करिया आमच्या काळजा मनातच परत एक पोटी लव ताळ्यान गावया हेया नमस्कार करिया हेया नमस्कार करिया हेया नमस्कार करिया आमच्या काळीजांनी मन आमची कूड आनी आमचे सर्वस्व जेजूच्या पांयांतळा आमी समर्पिया तसो जेजू आमकां स्विकार करतलो हो थोडो वेळ हांगासर ताचे मुखार ताच्या संगाता सारसो आमी आमच्या जिणयेक फळदायक जावं आमच्या जिणयेंत नव्या बरवश्याची उमेद फुटोन येव आमच्या जिविताक नवी दिशा मेळो आमच्या जिवितांत आमी करचें सर्व ताका मानवोवचें जावं ताचे कुशे प्रमाणे जावं भाव भयणीनो थोडो वेळ आमी सारया त्या आमच्या देवाक त्या आमच्या सुमयाक अर्घां दिवन तसो उपकार आठवून पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता असले 10 जण कोडकार 10 जणांक जेजून गूण केल्ले नितळ केल्ले ते 10 जण गूण जावन गेले पूण तांचे पैकी एकलो मात्र जेजूक अर्घां दिवंक पाटी घुंवोन आयलो आमचे विशय कितें आमची गजाल कितें देवातावन आमी इतलें चड व बरें स्विकार केलां ताची देणी आमचेर इतल्या माफान ताणें भरल्यांत ताका अर्घां दिवंक ताका आराधन करूंक ताका वंदन करूंक आमकां वेळ मेळ्ळा गे अवकाश मेळ्ळा गे हो थोडो वेळ भोव मौनपणान काळजाच्या गुंडायेन ताका आमी अर्घां दिवंक दिन वाचूंक आमी प्रयत्न करया ही थोडी मिनटां मौनपणान सारून आमच्या काळजा भितर दिश्ट घालया आमच्या अंतस्करणा भितर दिश्ट घालया ती अंतस्करणाची शांती आनी मौनपण देवाक वंदूंक ताका आराधूंक आनी ताची महिमा गावंक आमकां मजत दिवं आमी सर्व एक घडी बसया कृतज्ञता या उपकार बावडचे म्हळ्यार आमच्या काळीज बरोवन ओमतवचें तें सेंटिमेंट आनी आमचें मोगाप तें आमकां स्वाभावीक रितीन येना कित्याक हर एक आमी टेकन फॉर ग्रांटेड या आमकां तें मेळा जें आसलें तें मेळ्ळां तातूंत कितें व्हडपण अशें आमी चिंतचें आसा भाव भयणीनो देवान खुशी वरिनातली जाल्यार आमकां जीव मेळटो ना देवान खुशी वरिनातली जाल्यार आमकां जिवीत मेळटें ना देवान खुशी वरिनातली जाल्यार आमकां एक कुटाम मेळटें ना देवान खुशी वरिनातली जाल्यार ह्या संवसारांत आमकां कितेंच मेळटें ना पूण तें सर्व आमकां मेळ्ळां आमी विसारिनासतना आमी मागनासतना देवान ताच्या उदारपणान आमकां फावो केला तरी ह्या ताच्या उदारपणाक ह्या ताच्या बरेपणाक सगळी आमची जिणी
ताच्या पांयांतळा आमी समर्पिल्यारी सगळी आमचो वेळ ताका वंदनो ताका दिन वाचून आमी रावल्यारी तें उणेंच पडटलें. तर ह्या थोड्या वेळार मौनपणान ताका आमी वंदन करया, ताचो उपकार वाडुया. आमच्या जिविता खातीर, आमच्या जिवा खातीर, आमच्या लागीं आसच्या सर्वा खातीर आनी विशेश तरान आमची माय जावन दिल्ल्या आवकार मरये खातीर तिका तिचे संगता जेजूक आमी वंदन करया. हे कृतज्ञतेचे ह्या उपकार बावडचे प्रार्थना, ह्या प्रार्थनाक आमच्या काळजा भितर आमी रिगया, आमच्या काळजाच्या शांततेंत हे मागणें आमी करया. आनी ह्या खातीर देवाक ओगळसून आनी आमकां मौनपणाचें एक वातावरण आसा करचे खातीर एक भजन आमच्या कॉयरा संगी आमी गावया. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವಾ, ಪರಲೋಕವು ಬೆಳಗುವ ದೀಪ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸೇನೆಯು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ರಾಜಾಧಿರಾಜನು ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಹೋನ್ನತ ದೇವಾ, ಪರಲೋಕವು ಬೆಳಗುವ ದೀಪ, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಸೇನೆಯು ಹಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ರಾಜಾಧಿರಾಜನು ಮೆಸ್ಸಿಯಾ. ಇಹಲೋಕದ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಆನಂದ ನೀ ಬಯಸುತ್ತಿರಲು ಸಿಗದು ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನಗೆ ಶೂನ್ಯವೇ ಜೀವನವು. ಇಹಲೋಕದ ಆಸೆಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಆನಂದ ನೀ ಬಯಸುತ್ತಿರಲು ಸಿಗದು ಆನಂದ ಎಂದೆಂದು ನಿನಗೆ ಶೂನ್ಯವೇ ಜೀವನವು. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ
रक्षक येसु आरक्षणे बयसुತ್ತಿರಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನೀ ಬರುವುದಾದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸು ಆರಕ್ಷಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿರಲು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ನೀ ಬರುವುದಾದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವನು होगळाप तुका सुम्या जिजू वंदन तुका सुम्या जिजू अर्गां तुका सुम्या जिजू आराधन तुका सुम्या जिजू जय जय तुका सुम्या जिजू आम्ही तुझो मोग करता सुम्या जिजू तू आमचे संगत राव सुम्या जिजू होगळाप तुका सुम्या जिजू वंदन तुका सुम्या जिजू हालेलुया 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 भाव भयणीनो आमच्या एका आख्या दिसांत देवाक अर्गां दिवंक ताका दिन वासूंक आमी कितलो वेळ करता एका दिसाच्या 26 वरां पैकी एक अर्दे वर पुणी देवाच्या बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिना जाल्यार आमची हेर 23 आनी अर्दे वर आशिर्वादीत जावचें तरी कशें आमकां सगळ्यांक त्या 9 जण कडकारामरी करूंक स्वाभावीक वडणी आसा उपकार मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या वाटेन वचोंक मन जाता पण देव आशेता आमकां लाभल्या सर्वा खातीर आमी ताका अर्गां दिवंक ताचें दणीपण आमी मानून घेयजें ताचें समीपण आमी मानून घेयजें ताचें उदारपण आमी मानून घेयजें आनी हें ताच्या व्हडपणाक न्हय बगार आमकां पवित्र करच्याक मिसाच्या बलिदानाचे महाप्रार्थना सांगता आमी तुजी वडवीक गायिल्ल्या निमती तुजी स्तुती केल्ल्या निमती तुजी वडवीक बिलकुल सडाना बगार आमी आमच्या पवित्रपणांत आनी कुरपेंत वाडटा आमकां सर्वांक कुरपेंत वाडोवंक मोन आसा आमकां सगळ्यांक बरी मनशां जावंक मोन आसा आमकां सगळ्यांकी जेजून सांगले तसले व्यक्ती जावंक मोन आसा पूण आमचें प्रयत्न कितलें हेंची दाप आमचे लागीं आसा गे देवा मुखार हांव एक नितीवंत मनीस जायजे हांव मुखार मरये परी पाताक नातली जायजे पातकाची वडणी आनी समय सुकोवचो तसलो जायजे हे सर्व आमकां मोन आसा पूण आमी ताका प्रयत्न करता गे परत आमी जेजू सरशीन येवया परत ताचें दणीपण परत ताचें उदारपण आमी
मानून घेवया, वळखून घेवया आनी आमच्या काळजाच्या गुंडायेत हांव ताका अर्गां दिवया ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर. आमच्या काळजा गुंडायेची थोडी सेंटिमेंटां थोडी बोगणां ह्या मागण्या रुपार आमी उगडापे करया. तुमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सुमया जेजू. सुमया जेजू ह्या पवित्र उकरिस्ताद्वारे आमचे मदें सदां तूं वस्ती करताय देखून पवित्र उतरान आमचे लागीं तूं उलयताय देखून पवित्र संस्कारांनी आमकां तुज्या जिवान भरताय देखून तुज्या मणियाऱ्यांक तुजी प्रतिरुपां जावन आमकां दिलाय देखून आमच्या भावार्थ्यांच्या जम्यांत तुजो सांगात दया केलाय देखून आमकां क्रिस्ती भावार्थी जावचे भाग दया केलाय देखून आमकां वस्तेक गरजागो आनी दिसपडतो ग्रास फावो केलाय देखून आमकां तुज्या सारक्याचे आनी स्वरुपायेचे जावन तुवें रचलाय देखून आमकां जाणवायेचे बुदवंतकायेचे देणें फावो केलाय देखून आमकां देण्या तालेंतांनी तुवें नटयलाय देखून तुज्या कुरपे देण्यान आमकां भरलाय देखून आमचो दिसपडतो ग्रास जोडूंक आमकां भलायकी फावो केलाय देखून बरें शिकप जोडचो अवकाश आमच्या भुरग्यांक फावो केलाय देखून आमकां बरी बरी जिणये सांगातीणीक फावो केलाय देखून आमची सर्व योजना सफळ केल्याय देखून आमकां सर्वांक दळवरेक बऱ्या भलायकेंत सांबाळलाय देखून आमकां विविध पिडेत हांव तुवें निवारलाय देखून आमचो भावार्थ जियेवंक आनी परगटूंक धैर्यान भरलाय देखून भावार्थी शिक्षक जावन ह्या जग धार्मिकांक आनी क्रिस्ती शिक्षकांक तुवें दया केलाय देखून इस्कोलाच्या शिक्षणान आमकां तुवें बुदवंत केलाय देखून जायते आर्थीक कश्ट आसल्यारी दिसपडतो ग्रास आमकां निरंतर दिलाय देखून कश्ट आकांता वेळी स्पंदन करच्याक उदार मनाच्या दानींक तुवें दिलाय देखून परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्यांक तुवें सुरक्षीत सांबाळलाय देखून आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार दया केलाय देखून सगळ्या आमच्या जिणयेंत तुवें केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर भाव भयणीन आमच्या काळजाच्या गुंडायेत हांव मौनपणान आमकां जायतें जेजू लागीं सांगूंक आसा जायत्या संगती खातीर ताका अर्गां दिवंक आसा. एक मिनट सर्व आमी मौनपणान आमच्या काळजा गुंडायेक तेळया. उपकारी मनोभाव दिनवासनी ही कितली येता कितली उपजाता ती बरीच आमच्या काळजा गुंडायेची बोगणां आमची सिंतिमेंतां ह्या लोकांमोगाळ कंताराच्या कोरसा मुखांतर आमी गावया आनी उपरांत जेजूच्या आशिर्वादाक आमी आयती जावया. अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका धरिया अर्गां तुका अर्गां तुका आता सस्ना
परत एक पावटी अर्गां तुका सोमिया अर्गां तुका गणिया अर्गां तुका आता आनी सजना. आमचे सर्व दिनवासनेची बगणां आमचे सर्व काळजागुंडायेचे उले स्वीकार केलो जेजू क्रिस्त आज ह्या देव मंदिरांत सर्वांच्या समकार आमकां सर्वांक आशिर्वाद दिवंक आमकां सर्व पिडे शिडेंतले गूण करूंक आमकां सर्व कश्टांवरांतले राखोंक ताचो आशिर्वाद दिवंक आयतो आसा. तर ताच्या पांयांतळा आमी घालया सर्व आमचे कावजेणी आमचे बेंबिरांत आमचे वायट चिंतनां आमचे वायट करण्यो आमचे तावन जेजूक कितें दिवंक आमी सकता जें कितें आमचें तें आसा तें आमचे लागीं चड बरेंपण आसा जाल्यार तें दिवया थोडें खोटें वायट आसा तर तें ताच्या पांयांतळा भेटोवया. सुमया हें सर्व स्विकार कर म्हाका आसा तसो आसा तशें स्विकार कर आनी एक बरो मनीस बरो व्यक्ती म्हाका कर तुजे सारको कित्याक तूं जावन आसाय भोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आमकांय तूं बळ्या आनी कलत्या काळजाची कर म्हणून जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जातना आमी मागया. हे देवा या पवित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जी येताय निराश करताय ससनाच्या ससना. ओ बेनिनो आतां मिसाचें बलिदान आसा मिसाच्या बलिदाना उपरांत वेलंकनी सेबणीचें नोवेना उपरांत ते लावणी आसा
मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता आर्विल रिशान डिसिल्वा कोळालगिरी हाचो आज 10वो बर्थडे. वायलेट डिसोजा संताकट्टे, अजय जोसेफ मणिपाल, लोनेल पिरेरा मिलारवाडो, एंटनी मिनेझेस कुलशेखर, विलियम रोनाल्ड आरान्ना आनी कुटुंब मूडबेळे, नवीन डिसोजा कोळालगिरी, सिंथिया डिसोजा सिरवा, जॉयसन तशेंच लिल्ली नितीन राहुल कर्जत बॉम्बे असो आज बर्थडे. सिसिलिया गोवियस मंगलोर, सोलोमन आनी सारा डेसा ब्रह्मावर, विक्टर विनोल बसरूर, जैसन डिसोजा बसरूर, लीना नाजरेत उडपी तशेंच जॉयसन डिसोजा मंगलोर हाच्या तेसावां खातीर आमी मिसाचें बलिदान भेटयता. सेवरीन फायस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जोसेफ फायस आनी कुटुंब सांताकट्टे, इजितोर आनी लुसी मेंडोन्सा हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. जॉन मेंडोन्सा पांगळा, लेस्ली डायस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. क्विनी गोन्साल्वीस केम्मण, मायकल पिंटो आनी कॅथरीन हांच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. ओफिलिया डिसोजा, इनास पेरेरा च्या आत्म्या खातीर मीस दिता. अश्विन रॉड्रिगस सुरतकल, घरच्या आल्मावा खातीर मीस दिता. रोहन डायस कालमाडी तशेंच नेविल राज फर्नांडीस हाच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. रेश्मा फर्नांडीस आनी कुटुंब कालमाडी. मोगाच्या भावा भयणीनो आनी वेलंकणी सिबिनेच्या भक्तिकानो, हर एक श्रेष्ठ जाकाक मनशा मदलो वेंचून काडटात आनी मनशाचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातकां खातीर कानिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. आज आमच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी निश्कलवंत माय म्हणलो संदेश नियाल करता आनी याजका आनी धर्मिका खातीर मागता. जल्मातावन मरणा पर्यंत याजक आनी धर्मिकांक आमच्या भोंवडती जिवितांत महत्वाचो पात्र आसा. देवा आनी मनशा मदले मध्यस्थ जावन तांकां देवान आमकां दिल्यात. आपले कुटुंब सांडून जेजूच्या पवित्र सभेक तांकां समर्पून पवित्र सभेंत विविध रितीचे मिसांव जारी करून पवित्र सभा जिवाळ दवरतात. तांकांय जिणेंत जायते कश्ट, संकश्ट, समस्ये, पंतावनां आसात. देखून आज आमी सर्व याजकां आनी धर्मिका खातीर मागया. मोरी निश्कलवंत माय तांच्या समर्पीत जिविताक आदर्श जावं दी. तांचे खातीर तिच्या पुता जेजू लागीं विनंती करून दी म्हूण मागया. सांगातात देव आपोवण्या खातीर मागया. आमच्या याजकां आनी धर्मिका थावन मेळिल्ली सेवा आमच्या भुरग्यां मरिफात हेरांक मेळोवन दी म्हूण मागया. One
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजू ख्रिस्त थंय आनी मरिये माये थंय मोगाड भावानो आनी भयणीनो, आमकां आयतारा शिवाय जियोवंक साध्य ना. चरित्रेंत हें वाक्य भोव नावाडीक इटालियन भाशेन नॉन पसियामो विवेरे सेन्झा दोमेनिका. हें एक क्रिस्तांव पंगडान म्हणजे एका थोड्या लोकांन तांकां आयताराचे मीस करूंक अवकाश दिनातल्या वेळार सांगली उतरां आनी त्या खातीर तांकां मात्तीर मारले. आज आमकां आयतारानय दीस पडटे मीस आसा, कित्याक आमकां याजक आसात, आमकां धार्मीक शिकोवण मेळटा, आमकां धार्मीक आसात, धार्मीक भाव भयणी आसात. जरी तरी याजक धार्मीक भाव भयणी नातरली जाल्यार हो संवसार कसो आसतो, आमची जिणी कशी आसती. भाव भयणीन आज नवेनाच्या ह्या दिसा विशेश तरान आमी याजका खातीर, धार्मिका खातीर आमी मागता. आयच्या दिसा आमी नियाळसो विशयी मरी भोव निश्कळवंत आवय. धार्मिकांक सगळ्यांकी निश्कळ रावंक आंगवण आसा, लायकांकी आसा, ती आमी समजवया. आज मरी कशी भोव निश्कळवंत जावन आसली, तशें आमी हरी एकली जिणयेंत नितळ निश्कळ जावंक तिचो आदार आनी तिची मजत मागया. हे आयच्या दिसाचे नवेनाचे मीस फावो ते बरी आमी भेटोवचे खातीर आमची काळजां मनां नितळ करया. देवा लागीं आनी पेल्या लागीं बोगसाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजुगण्याव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून, वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोर अपराध. ह्या बसो देवस्थान संकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवाचे शर्ये तू संसारा
सर्वेश्वरा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कोडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगवंत नित्या ओंकारी मरियेचे विनवणेन ह्या जिणयेच्या दुखांतली आमकां सडय आनी ससनाचो संतोस भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवें तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रावांक बरयल्या पत्रांतले वासा. हर एक श्रेष्ठ याजकाक मनशा मदलो विंचून काडटा आनी मनशा ते तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पथका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटो नेमतात. तोच आस्का जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकून पडलेल्यांक तो कणमळाय दाखोवंक शकता. आनी हेच आस्कतायेक लागून जशे पोरजेचे पथकां पाचत तशे आपल्याच पथका खातीर ताणें बलिदान भेटयले. आरोनबरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ याजकाची वडवीक आपले जावन घेतले न्हय. बगार ताका याजक नांव नेमला त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच अनेक कडेन ताणें म्हळां, तूं ससनाक याजक मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक सकतेल्या लागीं बोब घालन आनी दुकां गळोवन प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या माणकुला कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपले सोंसल्या कश्ट वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायेच्या शिखराक ताका उबारतच ताचे उतर पाळटलेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्कीसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमलो. देवाचे उतार हे. देवाचे ओडकार. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा, म्हज्या तारुकांत उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा, म्हज्या तारुकांत उल्हासता. आत्मो म्हजो सोम्याक नावाडटा, म्हज्या तारुकांत
सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता सोव्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियल दुताक गालिलियाच्या नाझरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक आंवकारी सर्शेन पाठयलो. हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एक दादल्या लागीं खारार जाल्लें. त्या आंवकारीचें नांव मोरी. देवदूत भितर सन तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाच्या कुरपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुज्या संगाता आसा. ही उतरां आयकून मोरी सगळीत शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हूण आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भियेनाका मोरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेत सावन एका पुताक प्रसूत जातली. ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमहोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले. ताच्या पुर्वाज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदां काळ तो राजवट करतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें? हांव आजुनूय आंवकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमोहन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोवच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीण एलिझाबेथ आपल्या म्हाताऱ्या प्रायेर एक पुताक गर्भेत जाल्या आनी वांजडी म्हूण तिका लेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. तेन्ना मोरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. तितल्यार देवदूत तिच्या सरशिलो गेलो. देवाचें उतर हें आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त थंय आनी आंवकारमय थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जर हांव तुमचे लागीं एक सवाल करूं, ह्या संवसारांत आमी जियेवन आसतना आमचे लागीं आसच्या सर्व संगती पैकी 2 मोलादीक संगती खंयच्यो म्हणून तुमचे लागीं विचारून जाल्यार वेगवेगळ्यो व्यक्ती, वेगवेगळी जाणां, वेगवेगळ्यो जापी दितीत. आमची आवय बापय, आमची भुरगीं आनी थोडी सांगतीत आमचें खानदान, आमची आस्त या हेर कितें मोलादीक. आख्या संवसारांत वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड म्हणली आसात भोव अव्वल आनी प्रख्यात. जर हांव तुमचे लागीं सवाल केलें, तुमच्या जिणयेंत या आमच्या जिणयेंत, विशेश तरान कातोलिकांच्या जिणयेंत आसची भोव मोलादीक 2 दिरवी म्हळ्यार एक आमी भेटोवचो येवकरिस्त, दुसरें देवाचें उतार. हो येवकरिस्त आनी देवाचें उतार भाव भयणीनो आमच्या जिणयेंत आमकां देवान दिल्ली भोव श्रेश्ठ दिरवी वा देणी. तांकां हेर खंयच्या दिरव्या संगी तुलन करूंक साध्य ना. पूण आमकां कातोलिकांक ताचे सांगातच आनी एक श्रेश्ठ दिरवें आमकां आसा आनी ती जावन आसा आमची आवय आंवकार मरी. आमकां कातोलिकांक मात्र हें भाग आसा, तिका आमी
आमची आवय, देवाची आवय, सर्ग संवसाराची राणी असल्या नांवांनी आमी उलो करता, पूण ती आमची आवय जावन आसा. आवय ह्या माय म्हणलो हो शब्द आमी आमच्या जिणेंत पयल्यान पयले उच्चार केल्लो तो, हेर कितेंच उच्चार करूंक येनातल्या वेळार मा म्हणलो शब्द पयले आमच्या तोंडांत आयिल्लो. असले एक व्हड दिर्वे आसची आमी भोव भागी म्हणून आमी सांगेत ह्या आख्ख्या संवसारांत. सारकें 50 वर्सां आदीं आमच्या थिएटरांक एक सिनेमा आयिल्ले. 50 वर्सां वयल्यांक कळीत आसत, उडास आसत, तरणाट्यांक कळचें ना. त्या सिनेमांत 2 पात्र आसात बाबावांचे. एकल्याचें नांव विजय म्हणून आनी एकल्याचें नांव रवी म्हणून. तांतलो एकलो विजय म्हणलो भोव कुशलकायेच्या वाटेन वता, जिणेंत मजा भोगता, वायट कामां करता, वायट धंदो करता आनी ह्या निमती जायती आस्त पुंजायता, भोव व्हड ग्रेस्त जाता. दुसरो पूत रवी हें सकड करूंक वचनासतना दिसपडतें जिवीत सारन, दिसपडतें वावर करण, आपणाचें आनी आपल्या आवयचें पोट भरता. एक दीस दोगांयकी कितेंय कारणान घर्शण जाता आनी तांची लढाई चड जाता आनी ह्या लढाये मदें तांचें उलोवणें चलता. हो विजय म्हणलो रवी लागीं सांगता, तुजी जिणी पळय, तुजे लागीं कितें आसा? म्हजे लागीं गाडी आसा, बंगलो आसा, बँक बॅलन्स आसा, आस्त आसा, आनी कितें आसा? तुजे लागीं कितें आसा? हें हिंदी भाशेन आयकूंक बरें जाता. मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? त्या वेळार हो रवी ताका सांगूंक कांय मेळोंक ना. तो त्या पब्लिकाना बरी फकत एक उतार सांगता, मेरे पास माँ है. तुजे कडेन आस्त भांगर आनी कितेंय आसयत, पूण म्हजे लागीं आवय आसा. मेरे पास माँ है ही उतरां मोगाळ भाव भयणीनो फाटल्या 50 वर्सांनी आमच्या लोकांच्या जिबेर खेळ्ळ्यांत आनी तें खरेंच सत जावन आसा. कोणा लागीं आवय आसा, ताचे लागीं सक्कडी आसा. ताचे लागीं हेर कितेंय ना जावयेत, कोणा लागीं आवय आसा ताका सक्कडी आसा. भाव भयणीनो, ह्याच व्हडपणान, ह्याच हेम्यान आमी आज सांगूंक पावो, हमारे पास माँ है. आमच्या कातोलिका लागीं आवय आसा. खंडीत जावन आमकां जल्म दिल्ली आवय आनी आमची सर्गींची आवय आसा. आनी तांतूं आमी व्हडपण भोगता. तांतूं लजेवची गजाल न्ही, ती कावजेणेची गजाल न्ही, लिपोवची गजाल न्ही. मेरे पास माँ है म्हण आमी धैर्यान, गर्वान, हेम्यान सांगूंक फावो आनी तिचें स्मरण, तिचें फेस्त करता. आनी त्या स्मरणा खातीर त्या नोवेनाच्या मिसाक आमी हांगासर आयल्या. पूण हमारे पास माँ है म्हणलें फकत उतरांनी चलता गे, ह्या खरेपणी ती आमचे सांगात आसा म्हणल्यार आमी आज हर एकल्यान आमच्या जिणयेची तनकी करीजे. आमच्या आवयचो आमी मोग केल्यार मात्र ती आमचे सांगाता आसले बरी जाता या आसता. जरी तरी तिका आमी वळखून घेना, तिका आमी मानून घेना, तिका आमी तिरस्कार करता, तर आमकां कोणाय की हमारे पास माँ है म्हूण सांगची म्हणली उतरां सांगूंक धैर्य मेळना आनी आमकां हक्क ना.
भाऊ भयणीनो, ही आमची आवय 2000 वर्सां आदी जियेल्ली नजरेतांत 2000 वर्सांक सीमीत जावंक ना. हरी एका घडये ती आमचे लागीं आमच्या सांगाता आसा. चरित्रेंत तवळ तवळ आमकां ती भेटोवंक आयल्या. खंडीत जावन आत्मीक तरान ती सदांच दिसपट्टे आमकां भेटोवंक येता. पूण विशेश तरान चारित्रीक तरान जावं लुड्सांत, जावं मेज्जुगोरेंत, जावं फातिमांत, जावं आमच्याच वेलांकणींत केदळा केदळा तिची भुरगीं कश्ट भोगतात, अनवरांत आसात आनी दूख भोगतात. त्या वेळी तांची दुखां पसूंक आमची आवय ह्या संवसाराक आयल्या. तशें जावन आमी उलोवचें कशेंय खंयच्याय एका काणये विशयांत न्ही, खंयच्याय एका चरित्रे विशयांत आमी उलोवचें न्ही. बगार आमी उलोवचें आमच्या आनी आमच्या आवयच्या संबंदा विशयांत. कितलो गट आसा तो संबंद, दिसपट्टो आसा गे, आमी तिचो मोग करता गे. भाऊ भयणीनो, आज आमी तिका नियाळटा, तिचें स्मरण करता. ती भोव निश्कळवंत म्हणून, ती भोव निश्कळवंत आवय. आनी हाचें हांव आमकां कळून येता निश्कळपण तिका आसलें तें आमच्या हर एकल्याचो गूण जायजे. आनी ते वळ आमी तिची जगतीं भुरगीं जाता. निश्कळपण म्हळ्यार कितें? निश्कळपण म्हळ्यार आमचे पैकी सबारांक तितले लायक ना आज आधुनीक संवसारांत. कळ्ळें निश्कळपण? ह्या 21st सेंच्युरी 21व्या शेंकड्यांत हें पुरो आदल्या काळाचें निश्कळपणांनी पुरो तुमी उलयतात. निश्कळपण म्हळ्यार फकत कुडीक संबंदीत विशय न्हय. निश्कळपण कुडीक, काळजाक आनी आत्म्याक संबंदीत विशय. भाव भयणीनो, हें आमी पयल्यान पयलें समजून घेवंक जाय. भोव निश्कळवंत आवय म्हळ्यार ती कुडीन निर्मळ आसली, काळजान निर्मळ आसली, आत्म्यान निर्मळ आसली, ती संपूर्ण रितीन निर्मळ आसली. आमकां कळीत आसा आमी तिचें परबाचरण करता. ती पातकाचें खत नासतना तिच्या आवयच्या गर्भांत गर्भ सांबाळिल्ली. निश्कळंक आवय देवान तिका सांबाळिल्लें. ती जल्मातावन देवाक संपूर्ण समर्पीत. तिची कूड, तिचें काळीज आनी तिचो आत्मो सगळें देवाक समर्पीत. ती जल्मातावन निश्कळ. लातेनांत असलो एक उतार आसा, विर्गो आंते पार्तुम, विर्गो एन पार्तुम, विर्गो एत पोस्ट पार्तुम. म्हळ्यार ती गर्भ संभोवच्या वेळार ती आंकवार, ती जल्म दिवच्या वेळार जिजूक ती आंकवार, जल्म दिल्ल्या उपरांत ती आंकवार. म्हणजे कुडीचो वांटो एक, पूण ताच्याकी चड जावन तिचें काळीज देवाक आनी फकत देवाक समर्पिल्लें आसलें. तिचें मन, तिचो आत्मो फकत देवाक समर्पिल्लो आसलो. आनी हाका म्हणटा हांव ती भोव निश्कळवंत आवय. 1850 4 पापा पियूस नव्यान हें भोव व्हड सत परगटलें. ती निश्कळवंत आवय. पाप कथा शिवाय गर्भ सांबाळिल्ली. ती जिणीभर आंकवार म्हणटा पवित्र सवेचो बाप सांत आगोस्तीन, तशेंच सांत जेरोम. ती सर्व क्रिस्तांवांक आदर्श. उण्यार उणे 4 संगती आमी पवित्र पुस्तकांत उल्लेख करीत. ती देवाच्या कुशेक संपूर्ण रितीन खालतीमान घाल्ली. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें गब्रिएल बडव्याच्या उतराक तिणें म्हळें, हांव सोम्याची चरण दासी, म्हजें म्हणलें कांय ना तो, हांव संपूर्ण ताच्या सेवेक समर्पीत. हे लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 वळी 20 आनी 7 आमी आयकता. तशेंच ताच्या सबार
100 वर्सां आदीं 600 वर्सां आदीं इजाया प्रवाद्यान पयलेंच सांगून दिल्लें एक आंकवार गर्भेस्त जातली. इजाया अध्याय 7 वळू 14. परत आमी मातेवाच्या वांजेलाक आयल्या जाल्यार भोव स्पश्ट तरान थंयसर सांगलां, जुजेन गर्भेस्त अंकार मरियेक आपणाच्या घराक घेतली. मातेव 1:18. आनी निमाणें उगडापण ग्रंथांत भोव सोबीत तरान दिला. जुवावन पळयिल्लें दर्शन तें उगडापण. सुर्यो न्हेसल्ली एक स्त्री आसली, तिच्या पांयां तळा 12 नखेत्रांचो एक सर आसलो. भाव भयणीनो, आमकां कितले जाय तितले उदाहरणां हांगासर पवित्र पुस्तकांत मेळटात. अंकार मरी भोव निश्कळवंत आवय. जल्मातना जिणयेंत, जिणये उपरांत, जेजूक जल्म दितना, जेजूक जल्म दिवच्या पयलें, जेजूक जल्म दिल्या उपरांत. तर भाव भयणीनो, आमच्या समाजींत आमकांच साबार फावटी आमीच फटकिऱ्या वाटेक वेता. कोणेंय सांगलें आमी तक्षण पाती येता. जेजूक एकलोच न्हय, जेजूक भाव भयणी आसली. पवित्र पुस्तकांत बरयलां, जेजूचे भाव आनी ताची भयणी ताका मेळोंक आयली आनी आमी वय 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 म्हण आमी वळखून मानून घेता. भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकांत जेजू अंकार मुरयेचो एकमात्र पूत म्हूण स्पश्ट तरान दिला. तर हे आमी पाती येवचें कशें? आमच्या कजन्सांक, आमच्या मावशेच्या बापूच्या भुरग्यांक आज कजन्स म्हणलो शब्द आसा. जेजूच्या काळार भोवशा हर एकल्याक भाव भयण म्हूण आपयताले. अशें जेजूचे कजन्स साबार आसले. जुवांवूय एकलो ताचो कजन, एलिझाबेथीचो पूत. भाव भयणीनो, अंकार मरी भोव निश्कळवंत आवय. तिचे विशयांत कितेंय फटकिऱ्यो संगती आमचे मदें येतना अंकार मरी एक मान दिवची गरज ना. ती देवाची आवय न्ही, तिचो तेच म्हणचो गरज ना म्हण कोणें कोणें सांगतना आमी तें ओपून घेता. एक उदाहरण आमी घेवया मोगाळ भाव भयणीनो. आमची आवय कितली वायट ती जावं, तिचे विशयांत कितेंय सूख या वायट आयकूंक आमी तयार आसा. तें पातयेवंक आमी तयार आसा. खंडीत ना. जशें एका आवयक आपले भुरगे मोगाचें हेत्तावरी गे हेगणा मुद्दू म्हणलें सांगणी आसा, तेच बरी भुरग्यांक तांची आवय भोव मोगाची आनी अंकार मरी आमची सर्गींची आवय. भाव भयणीनो, आज आमी याजक आनी धर्मिकां खातीर मागता. खंडीत जावन तांकां आमचें मागणें गरज आसा. ह्या बलिदानाच्या सुरवेर हांवें तुमकां सांगलें तांची गरज कितें म्हण. आज तांकां सर्वांक निश्कळ रावंक तांणी आंगवण केल्या, पब्लीक आंगवण केल्या. म्हणजे एका मनशाचो, एका दादल्याचो आनी एका स्त्रीयेचो मोग करिनासतना सक्टांचो मोग करूंक आनी हो मोग देवाच्या मोगा मुखांतर दाखोवन दिवंक तांणी आंगवण केल्या. ह्यो जावन आसा अर्थ निश्कळपणाच्या आंगवणेचो विस्तार अर्थ. एकल्या दोगांचो मोग करचो न्ही, एका पंगडाचो आनी एका ग्रुपाचो मोग करचो न्ही. सर्वांक जेजू सर्वांक बरें करीत गेलो. कोणायकी एकल्याक विसून बरें केलें ना आनी एकल्याक मात्र बरें केलें ना. धार्मिकांचो याजकांचो निश्कळपण म्हणली आंगवण ही जावन आसा. हर एकल्याक तफावत करनासतना, तरबेद करनासतना हर एकल्याचो एक सारको मोग करचो. हर एकल्याक एक तरान स्विकार करचे. ग्रेस्त तूं ये कदेलार बस, दुबळो तूं ये धरणीर बस म्हणचे न्हय. बगार हर एकल्याक एक तर. भाव भयणीनो, तर वो निश्कळपण फकत याजकांक आनी धर्म भयणींक मात्र न्हय, हर एका मनशाक, काजारी मनशांक ह्यो भोव विशेश तरान संबंदीत. एक व्यक्ती, काजारी व्यक्ती केदोळ पर्यंत निश्कळ जावन आसा. काजार जाल्ल्या सांगात्याक मात्र विश्वासी रावता, तर ती एक स्त्री वा दादलो निश्कळ.
जरी तरी थिका वा ताका दुसरी तेंते संवासाद दुसरे कडेन वेचे मौन येता दुसरे कडेन वेता तर निस्कळपणाचो हो गुर्त हो ही आंगवणो आनी हो शेगुणो तांणी पांयांतळा घाला म्हूण सांगीत. भाव भयणीनो, आयच्या दिसा परिगत तितली वायट आसा आमकां कळीत आसा. आयच्या दिसा पेपरार नांवां येतात सेलिब्रिटीची. कोणाची? ह्या सेलिब्रिटीन हाका सोडून हाका धरलो, ताका सोडून तिसऱ्याक धरलो, तिसऱ्याक सोडून चवथ्याक धरलो. सेलिब्रिटी आनी पेपराचेर व्हड व्हड हेडलायन्स येतात. हें कितेंगी महत् कार्य केलें, व्हड काम केलें म्हणलें बरी येता. भाव भयणीनो, नितळ आनी निर्मळ निस्कळ रावंक कितलें गरजेचें म्हणलें हांगासर आमकां समजता. ओंकार मरयेन आमकां शिकयलां, जेजूनच आमकां शिकयलां. हर एकल्याक, याजकाक, धर्मिकाक आनी लायकांक आमी आमच्या भुरग्यांक हो गूण शिकयचे. देवान आदावंक आनी एका येवेक रचलो. दोग आदाव या एका येवेक रचूंक ना. दोग येव आनी एका आदावंक रचूंक ना. एका आदावंक एक येव आनी तांचे मदलो संबंध मोरा पर्यंत निस्कळपणाचो गूण लग्ना जिवितांत कुटुंबा जिवितांत चड उक्ताडाक येता. तर आमच्या अंतस्करणा भितर दिश्ट घालया. जेजू बरी नितळ निर्मळ रावंक आमी प्रयत्न केला गे. ओंकार मरये बरी संपूर्ण निस्कळ या नितळ आमी जाल्या गे. ह्या आमच्या मनांत तंते सभा आयल्यान गे. तो करता हो करता माध्यमां करता वो आधुनीक संवसार म्हणून तांतू आमी पडल्या गे. आमच्या काळजा मना भितर आमी तिळया मुगाळ भाव भयणीनो, निस्कळपण असलो एक सोबीत गूण जावन आसा. हरी एकल्याचो एक समान मोग करचो. तर मुगाळ भाव भयणीनो, ओंकार मरयेचे मजतीन आयचे दिसा ह्यो नितळ निर्मळ निस्कळ जावंक तीच आमकां कुमोग करून दी. कशी ती निश्कळंक जावन आसा गे, कशी ती नितळ जावन आसा गे. आमकां हर एकल्याक ती नितळ निर्मळ करो आनी ताका येवच्या आडकळ्यो सर्व ती पयस करो आनी आमकां सदां काळ सांबाळू म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या नोवेनाच्या दिसा आमी मागया. उबे रावया. मुगाळ भाव भयणीनो, देवान ओंकार मरयेक आमची सर्गींची आवय जावन दिल्या आनी तिचे मुखांतर एक भोव व्हड आदर्श निस्कळपण आनी निर्मळकायेचे आदर्श आमकां दिला. आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तेंच पाळूंक ताचे लागीं आमी आदार मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेचे वडील, आमच्या पापा साहेबाक, याजकांक आनी सर्व धर्मीक भावा भयणीक तुज्या मोगान भर. तुज्या पुता जेजून तांकां समर्पीत जिणयेक दिल्लें आपोवणें तिरासणेन जियोंक तांकां तुज्या मोगान भर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. कुडीच्या वडण्याक आनी संवसारी आकर्शणाक दुडवाक संवसारी संगतीक बाली जावं तांच्या मिसावांतावन पयस सरनाचें तांकां राख. तांणी सदांच तुजी प्रतिरुपां सावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. मिसांव वावरांत दुरसणी, टिका, अपप्रचार आनी दूख मेळटना ती सोंसणीकाय दिवन तुका विश्वासी रावंक तुज्या सक्तेन तांकां बर. तांच्या मिसावांत उर्बेस्त आनी प्रामाणीक तांकां कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. कश्टांच्या जाग्यांनी मिसांव वावर कर. दोगदणी बगच्या आमच्या याजकांक आनी धार्मिकांक भाव भयणींक तुज्या दैवीक सक्तेन बर. तांणी मागण्याची व्यक्ती जावंक पवित्र सभेचो, पवित्र येवकारिस्ताचो आनी मरये मायेचो खरो मोग तांच्या काळजान घट कर म्हूण मागता. पिकावळ जायती आसा पूण वावराडी थोडेच. तुज्या पुता जेजूची सुवार्ता परगट करूंक आमच्या युवकांक आनी युवतींक विंसून पिकाच्या शेतान वावर करूंक धाड. आमच्या कुटुंबांतल्या पिरगजेंतल्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक याजकांनी धार्मीक बेसाक आपयतना पाळो दिवंक तांकां शिकय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. याजकांनी धार्मीक बेसाक
तरबेती जोडटल्या सर्वांक तांच्या आपोवण्याक तीर रावोंक आनी बरी तयारी करूंक तुज्या सक्तेन बर. ह्या मिसाच्या बलिदानान हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक पवित्र स्नानाचें आमचे येजाकी आपोवणे आमी पुरत्या मापान जियोंक तुजी कृपा दी म्हण मागता. सर्गींच्या भोवदयाळ बापा, तुज्या जेजू क्रिस्ताच्या वय मुखांतर ही सर्व मागणी आमी तुजे मुखार दवरता. आमच्या काळजा मनांत अनेक सबार आशा त्रेग आसात, ते तूं समजताय. ते सर्व आमकां फावो कर म्हण मागता. त्या क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात. भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुताना ओंकार मायेत हांव जल्म घेतना तिचें ओंकारपण विबाडूंक ना, पण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तुझ्या पंत म्हण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत ओंकार मरियेचो भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचें दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाकणता. शेकान शेक प्रितमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमी तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकारणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो समी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोसान तुका वाकणटा सर्गार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरंच तूं पवित्रतून सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडूनय देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कोडो आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कोडो तुमचे पसत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले, हे म्हज्या आवडा करा. बावट सोगट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र साबेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुल्त कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आंकवार मरिये, देवाचे माये संगती, भगवन जुजे ती सोपोती, भगवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्गींच्या मोगाळ बापा लागीं मोगान आनी विश्वासान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर्वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे हेणे
बरोशानात एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. पळया जेजू क्रिस्ताक ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभल्ली आमी सुभागी. सुमया तुमचे भितरेंचे म्हाका पावना तुज्या उतरांत म्हाका लायकी मेळटली. Maka
दिता म्हाका सोमी म्हजो गौरी कांय ना उणें म्हाका धनी गणासले खरे सरो दिता म्हाका प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बाप्पा, या संवसारार जी येतले तुजे पवित्र सभेक सर्गींच्या जेरुसलेमाची तुवें कुणा करून आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्याय. या संस्कारांत वांटो घेवंक तुजे कृपेचें मंदीर जावंक आनी तुज्या महिमेच्या निवासान भितर सरूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो 6वो दीस. आयच्या दिसा आमी मोरी निश्कळवंत माय म्हणलो मोरयेचो शेगूण नियाळ केलो आनी याजकां आनी धार्मिकां पासो तो मागले. आयच्या दिसा पवित्र सॅक्रमेंटाचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमकां जगतो संदेश दिला. याजकां आनी धार्मिकां खातीर मागला मनदीक बापो चेतन लोबो हांणी. तांकां आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी तुमच्या समेस्तांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाच्या नोवेना मुर्दम रावली. लॉरेन्स सेलेस्टिन डिसोजा कलमाडी, डॅरन लॅरी कुटिनो शिर्वा, जराम ब्रिटो अँड फॅमिली संतेकट्टे, अरविंद रेश्मा डिसोजा पांबोर, ॲस्टन बर्बोजा मूडबेಳ್ಳೆ, जॉर्ज बुतेलो अँड फॅमिली तल्लूर, जॉर्ज डिसोजा अँड फॅमिली बारकोर, अविता शमिता पिरेरा कलमाडी, रावेल जोश्वा फर्नांडीस तोट्टाम, प्रीतिका डिसोजा संतेकट्टे, रिचर्ड अँड मिलाग्रिस मस्करेना संतेकट्टे, फ्रँकलिन अँड लिझी मिनेजस कलमाडी, अल्फोन्स सेलेस्टिन डिसोजा कोळलगिरी, लॉनेल रोबिन पिरेरा कलमाडी, फादर बनवेंचर ಹೊನ್ನಾವರ್, रोहन डायस कलमाडी, फिलोमिना मेंडोन्स अँड फॅमिली बारकोर, Orlem, Salomi, Liam, Nikhil and Nicole, USA, Owen and Candida Rodriguez, Kalyanpur, Henry Alice Fernandez, Kalyanpur, Gerald Lewis and family, Kalyanpur, Rosie Barreto, Kalyanpur, Adolph Nazareth and family, Kalyanpur, Clarence Charles Lewis, Kalyanpur, Austin Gladys D'Souza, Kalyanpur, Vinisha and Viola Pereira, Katpadi, Grazel Maria, Kalmadi, Sharon Emmanuel Lewis, Astan, Susan Rodriguez, Bombay, Ashwini and Lionel D'Souza, Bombay, Anil D'Souza, Pambur, Joyson D'Souza, Kalmadi, Janet Eldrin Sequeira, Dubai, Ria Fenny Violet Rebello, Dubai, Flavia Ignatius Menezes, Kalyanpur, Diana Richard D'Souza, Kalyanpur, Victor Rajesh Rodriguez, Kalyanpur, Robin D'Souza, Tottam, Renita Christopher Lewis, Kalyanpur, Milton and Maron Rodriguez, Tottam, Nelson and Samson Mulki, Walter Mascarenas, Katpadi, Thomas D'Souza, Sastan, Johnston Pearl Fernandez, Tottam, Evin and Ashwin D'Silva, Kalyanpur, Prissy Renita D'Souza, Udyavar, Rupert D'Souza, Bangalore, Marina John, Kalyanpur, Alroy Ronson Krasta, Kalyanpur, Aryan Aman Lobo, Kemman, Thomas Castellino and family, Pambur, Denis Menezes, Pambur, Tyron Suwaris, Udupi. मोगाच्यानो हर एक वर्सा नोवेनाच्या वेळार हांगासर येवन मधुर गितां गावन
आमकां मागोवंक कुमो करतात. आमचे मोगाचे कॅथेड्रलाची गायन मंडळी तांणी क्वायर मास्टर मुखार येवन तुमची मनाची वात घेवचें म्हूण हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां. मोगाच्या न्हू आमी दिमी घालया. वेल्लंकानी साहेबांच्या नोव्यान आमी करया. वेल्लंकानीचे माये तुज्या भुरग्या पासून विनंती कर. वेल्लंकानीचे माये तुज्या भुरग्या पासून विनंती कर. वेल्लंकानीचे माये तुज्या भुरग्या पासून विनंती कर. ए भोव नितळी अहंकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावंक ससन जावन तुका विंसून काडली. देव पुताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगुला अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनिकी सड वाडोवंक हांव भोव सड अत्रेकतां. हे दुखेस्तंचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्यांक तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताचे अपरिमीत काकुळटीचेर पातयोन आनी आमी मागलें आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार बंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात भुरग्यांक बरीं कामां मेळोवंक, कुटुंबान माया मोगान जियोंक, बरी भलायकी मोतीक समाधान मेळोवंक, भुरग्यांनी मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक, शिकोवंक बरी मोत उजवाड मेळोवंक, भयणीचें ट्युमर गूण जावंक, परगांवांत शिकपा तेगेत काम मेळोवंक, पासपोर्ट वेग्गे मेळोवंक, UAE विजा वेग्गे मेळोवंक, वर्टिको तकली गुवळ गूण जावंक, कठीण पाठ दूख गूण जावंक, वायट इश्टागात आनी मोबायलांतावन भायर येवंक, पांयाचे गांठीची दूख गूण जावंक, मन परिवर्तन जावन कुटुंबाच्या सान्या सवय मोगान जियोंक, गांठी दूख गूण जावंक, भुरग्यांचे उलोवणे सुडाळ जावंक, जाग्याचें खाता वेग्गे मेळोवंक, भायर पडिल्ली चैन पाटी मेळोवंक, हार्टाचें ऑपरेशन नासता गूण जावंक, उडास पाटी येवंक, कामाच्या जाग्यार भद्रते मेळोवंक, पोटांतलो गुळो गूण जावंक, अक्रिस्तांव साल्याची इश्टागात सोडूंक, गर्भांतल्या भुरग्याची वाडावळ बऱ्यान जावंक, बांदतेर बऱ्यान जावंक, काजर अडकळे विणे जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्याचें देणें फावो जावंक, घराचें काम वेळार पोंताक पावोवंक, गळ्या लागीं जाल्लो गाय गूण जावंक, काम पर्मनंट जावंक, दिल्ले पयशे आनी भांगार पाटी मेळोवंक. मोगाच्या न्हू ह्या तेसावांक आमची खासकी तेसावां आमी मेळोवया आनी मोरया माये लागीं आमी व्हडा बावडतान मागया. तुज्या मनाक हांवें करता ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेते म्हाका आसची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान पेटयल्या सैमवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू.
नमान बरी कृपेन भरलेले सुमे तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुझ्या कुशीचें जिसो नमान बरी कृपेन भरलेले सुमे तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुझ्या कुशीचें जिसो ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बोडव्यान पयले फावटी वर्ता मोगान आनी भक्तेत कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोन तुझ्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवांत सबार परजळीक मोत्यां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां तुजे पदवेदार मध्यस्थीके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयकून म्हजी खालती मागणी आनी जोड दे म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. आज आमच्या नोवेनाचो 6वो दीस देखून 6व्या दिसाचे मागणे आमी सांगता मागया. हे कथावीण माये तुजो उतरावरतो वैभाग वर्णूंक कोण सकात तुज्या मुखार सर्गींचो देव ह्या संवसारी आयलो जेजूक तुज्या तें आटापून ताची कूड आसा करूंक तुजें सर्वस्व तुवें दिलें देवाच्या अंकार माये आमी तुका हर्शितां आमी तुका शरण येतां तुज्या दैवीक पुता सगळीं सर्गांत जिवची तूं आमचें अमृत सासणीक उजवाड प्रकाशून दी तूं आमची वाट तुज्या दैवीक पुताचो चड आनी चड मोग करूंक तूं आमकां शिकय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागतां. तूं आमचो राय आनी तूं आमची राणी म्हूण आमी तुका उलो मारतां. सर्गींच्या बापा आनी मनशा कुळा मदें तूं आमचो मध्यस्थ जेजू जावन आसा वाट आनी तूं ताचें दार. हे दाविदाच्या वंशाच्या भोव सुबीत कुला तुज्या मुखार आमचो रसनार जालो सोडवणदार. सगळ्या सृश्टीच्या देवाक तुवें तुज्या उदारी वावयलोय सोमेस्तांक पोशण तुमच्या देवाक तुवें पोशण दिलें. भोव गनदीक माये सर जाणांगा तुका बागे म्हूण पासतात तुजो आवयचो मोग आमचें तें तुज्या आमच्या निर्भागी पातक्यान तें दाखय आनी सश्टाच्या बाचवेक आमकां तूं पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं मागतां. आमेन. सोमयाच्या नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमच्या सोवे आसूं प्रार्थुया. हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टूच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्यांक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवें आसूं तुमकां राखोंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगन Shabi tu me haadun pa
माये विनंती कर बगे बोन करचे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.